देवाचें उतर ह्या नियाळान तुमकां मोगाचो आनी देवाचे कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें आसा. कोरींतकारांक बरयल्ले पयले चिटी वेलें दुसरें वाचप आनी माथेवाचें शुभ वर्तमान. एका काळजाची आनी एका मोनाची जावं. कोरींतकारांक बरयल्ले पयली चीट आवेसपूर 1 बोळ 10. क्रिस्ता सोबे म्हज्या मोगाच्या न्हू. भूख वो दुयेंस ह्यो जिविताच्यो व्हड दुखाच्यो घडण्यो न्हूय. हांव कोणाक नाका, म्हाका कोण लेखिना, हांव कसल्याच उपयोगाचो उरोंक ना. होच अनुभव जिवितांतली एक व्हड दुखेस घडणी. हांव एकटोच आसां, अनवळख्या संवसारांत जियेतां. म्हजेंच घर म्हजोच वाडो, पूण वेदीचे मनशां मदें वस्तीक आसां अशें भोगता. मनशा जिवितांतली सगळ्यान दुखेस घडणी ती हीच. एकठांय येवप ही सुरवात, एकठांय जियेवप ही वाड, एकठांय वावर करप हेंच खरें जैत अशें हेनरी फोर्ड म्हणटा. समुदायीक जिविताक 3 भाग आसात. पयलो भाग एकठांय येवप, दुसरो भाग एकठांय जिवीत जियोप आनी तिसरो भाग एकठांय काम करप. हांवूच सगळें जाणां म्हज्यान एकल्याच्यान येस जोडूंक जाता. म्हाका दुसऱ्यांच्या आदाराची गरज ना. हांव दुसऱ्या कोणा कडेन आदाराची भीक मागचो ना. असली मनशा वृत्ती समुदायीक जिविताचो नाश करता. एकवटांत आसता तेन्ना धीर घोट उरता, पूण एकामेकाक कुसां लावून फुटी घालता तेन्ना आमी कोसळून पडटा. कोरींत हे सोबेन वेगवेगळ्या कारणांक लागून फांटे जाल्ले. असले परिस्थितीन पावलू पोरचेक शिडकायता आनी फुटी संपोवन एक मोनाची, एक मोताची आनी एका काळजाची जावंक उलो दिता. मोगाळा बापा, जेजू तुज्या पुतान जशीं आमी एक तशीं तीं एक जाव म्हूण मागणें केलें. पवित्र आत्म्याच्या आदारान एकवटीत जिवीत जिवंक आमकां फावो कर. आमेन. आमचे बराबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, जेजू क्रिस्ताचे कृपेन राव, खुशाल राव.